पूण काही जे पक्ष आता जाल्या पळय हांव तांकां पक्ष सुद्दां म्हणना, एनजीओ दे वर्क लायक अ एनजीओ. तांकां फक्त सुधीर ढवळीकर दिसता, तांकां बाबा त्याचो अर्थूच कळना. एक रिक्षा आसूं किंवा टेम्पो आसूं ताचेर उबे करून पत्रे येता, पत्रे जेन्ना वयर उबे येता ताची जिम्मेदारी आसता की वयर वायरी आसा त्यो वायरी लायव्ह वायरी आतां पत्र्याक जर लागत तो इट इज अ फॅक्ट की तो मेलो ना. एक देवाचे उपकार ते. हांव एनजीओ म्हणून हांव तांकां पक्ष म्हणना. तुमकां आतां मतां कितली पडटली त्याच्या वयल्यान त्या पक्षाची हें तुमी डिसायड करा, पत्रकारांनी डिसायड करचें. मजगती आरजीचो मुखेली मनोज परब म्हणटा सुदीन आरजीक पक्ष मानिना जाल्यार बेकायदेशीर वेंचणुकेक देंवता म्हूण वेंचणूक आयोगा कडेन सुदीनान आरजी आड कागाळ करची. सुदीन जाणटो जाता तसो खंय काय गजाली विसरपाक लागला. हांव ढवळीकाराक इतलेंच सांगपाक सोदतां, तो आतां जाणटो जाला, म्हातारो जाला. जशे जशे लोक जाणटे जाता तशे ब्रेनाचेर इफेक्ट जाता, याददाश्त कमी जाता, थोड्यांची स्मरणशक्ती वयता, थोड्यांचो ब्रेन रॉंग डायरेक्शनान चलपाक लागता. हेतूंतलें कितें ना कितें ताका जालां आसतलें. जर ताका जावंक ना आनी तो सगळे आपल्या शुद्धीन जर उलयता, मन बुद्धी सारकी दवरून जर तो उलयता जाल्यार तेणे आयच्या आयज वचोन इलेक्शन कमिशनान कंप्लेंट घालची की एक एनजीओ हेणे 2022चे इलेक्शन कंटेस्ट केला आनी एक आमदार निवडून हाडला इल्लिगली, आनी आतां परते तेंच्यांनी पार्टीच्या नांवाचेर फुटबॉल सिम्बॉल घेतलो आनी इलेक्शन कमिशना कडल्यान तेंच्यांनी स्टेट रेकॉग्नायज पार्टी म्हणून तेंच्यांनी करून घेतले अनकॉन्स्टिट्युशनली. विरेश बोरकर जो आरजीचो MLA म्हणून भितर आसा, जेका तूं पार्टी मानिना, तेचे पयलीं डिस्क्वॉलिफिकेशन पयलें घाल फर्स्ट. ब्युरो रिपोर्ट प्रुडंट.